नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आतां पळया आयचे मुख्य खबरो. दांडेली बनावट नोटा जप्ती प्रकरण मुख्य सूत्रधार दांडेलीचो की महाराष्ट्राचो? पोलीस गोंधळात. दांडेलीच्या कॉम्प्युटर ऑपरेटरालो शोध सुरू. कारवारात फायनान्साचे कर्ज भरूक 2 महिने विस्तार. रघु नाईक. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लॉकडाऊन नियमात थोडोसो बदल. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पेट्रोल दराची सेंचुरी पार. मासळी धरू गेल्लो युवक बुडून मरण. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 366 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आत पळया सविस्तर खबरो. दांडेली बनावट नोटा जप्ती प्रकरण. मुख्य सूत्रधार दांडेलीचो की महाराष्ट्राचो? पोलीस गोंधळात. दांडेलीच्या कॉम्प्युटर ऑपरेटरालो शोध सुरू. दांडेली हिंगा बनावट नोटा जप्ती प्रकरणातलो मुख्य सूत्रधार अजून मेळिल्लो ना. या मुख्य सूत्रधाराचो शोध पोलीस घेते असून हो सूत्रधार दांडेलीचो की महाराष्ट्राचो या बाबतीत दांडेली ग्रामीण पोलीस गोंधळात पडिल्ले आसात. मुख्य सूत्रधार मेळ्ळान या प्रकरणातल्या साखळीचो पर्दाफाश जातलो, ताका लागून त्या दृश्टीन पोलीस तपास करीत आसात. दांडेलीत 4 दिवसां पयले 75 लाखाची बनावट आणि 4.5 लाखाची चलनां आशिल्ली नोटा पोलिसांनी जप्त केली. या प्रकरणात अटक केल्ल्या 6 संशयित आरोपी भितर मुख्य आरोपी शिवाजी कांबळे हांचेर बोट दाखयते आशिल्ले, पण तेमगेल्या घरात फक्त नोटा कटिंग करचे मशीन मात्र मेळ्ळे. ताका लागून ही नोटा खंय छापतात असो प्रश्न पोलिसां पडिल्लो आसा. पोलिसान संशयित आरोपी कांबळे हांगेली प्राथमीक चौकशी केली तेन्ना तेमी सांगले की ही नोटा महाराष्ट्रात छापतात. तेमी सांगिल्ल्या वयल्यान पोलिसान तपास केल्यान अजून पर्यंत कांयच पोलिसांक लिंक मेळूं ना. ताका लागून संशयित कांबळे आमगेली दिशाभूल करते आसा अशें पुलिसांक संशय येयले. मात्र दुसरे बाजून दांडेली हांचो एक कॉम्प्युटर ऑपरेटर आणि मेकॅनिकल या प्रकरणानंतर गायब आसा. पुलिसान तेमगे घराची झडती घेवन प्रिंटर, लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटर जप्त केले. हे प्रकरण उघडकीस येयल्यानंतर शहरात सगळे कडेन ह्या ऑपरेटराली चर्चा सुरू आसा. ताजेनुसार पुलिसान तपास सुरू केला. हो ऑपरेटर मेळ्ळान ह्या प्रकरणात गुंतिल्ल्या साखळीचो शोध लागतलो. या प्रकरणात जप्त केली बनावट नोटा तयार करण्यासाठी साध्या पेपराचो उपयोग केलो. तसेच रंगीत झेरॉक्स किंवा रंगीत प्रिंट काढून ही नोटा तयार केली उरतली असो प्राथमिक निकष पुलिसांक काडिल्लो आसा. ताका लागून कॉम्प्युटर ऑपरेटराच्या घरा मेळिल्ल्या लॅपटॉपात कितें दडलां हें पुलिसांक पळोवचें पडटलें. दांडेली ग्रामीण पुलिसांक या प्रकरणात हलयाळ आणि बेळगांवचे काही जण शामील आसात असो संशय आसा. या प्रकरणात संशयित आरोपी शबीर कुट्टीर हो कमिशन एजंट म्हूण उघड जाल्ले आसा. महाराष्ट्राचे संशयीत ह्या एजंटा मार्फत दांडेलीत पाविल उरतले असो निकष पुलिसांक काडिल्लो आसा. ताका लागून ह्या प्रकरणात आनी बी काही जणांचो सहभाग असू शकता त्या दृश्टीन पोलीस तपास करते आसात. कारवारात महिलांसाठी फायनान्साचे कर्ज भरूक 2 महिने विस्तार. रघु नाईक. कारवार. लॉकडाऊनच्या संकटात पण कामधंदो ना जावन लोक खूप मोठ्या संकटात असतात. कमाई जरी काय ना तरी दिवसाचो खर्च थांबना. दिसा पोट भरचें मुश्कील जाला. कामधंदो ना जावन बऱ्याच लोकांनी कर्ज केल्ले. कोरोना बेगीत नश्ट जातलो आणि परत कामधंदो सुरू जावन उत्पन्न मेळटले. परत संवसाराची गाडी सरळ वाटेर येतली या भरोशार काही लोकांनी फायनान्स संघ संस्थेकडच्यान कर्ज काडिल्ली. लॉकडाऊना पयलीं व्यवस्थीत संघ संस्थेन फायनान्साची कर्जाचे हप्ते भरते राहिले. जसजसे लॉकडाऊन विस्तारान वाढत गेले तसतसे कर्जाचे हप्ते भरचे बाकी उरले. कारभारात तर बऱ्याच फायनान्सान L&T, BSS, स्पंदन, SKS असे अनेक संघ संस्थेन ग्रामीण भागात आपल्या संस्थेचो विस्तार वाढवून कारवारच्या कद्रा ते कारवारपर्यंत अशा भागाभागात फक्त महिला ग्रुप करून तेमगेली त्या संघामार्फत बचत योजना करून फक्त महिलांसाठी ते कर दिताले. गरज आशिल्ल्या कर दिवन व्यवस्थीत कर्जाचे हप्ते भरताले असे खूप वर्सांच्यान चलत येयले. जाल्यार या लॉकडाऊना नंतर या कर्ज घेयिल्ल्यान कर्जाचे हप्ते भरचे फाटी फुडें जाले. आता लॉकडाऊन वाडत गेल्ल्यान कर्जाचे हप्ते भरून जावन कर्ज वाडत गेल्ले कारणान त्या संघ संस्थेच्या कार्यालया मार्फत संबंधित अधिकारी कर्जदाराल्या घरा येवन पैसे भरूकूच जाय म्हूण किरकोळ दिवूं लागले. त्या सारक्या त्या सगळ्या महिलांक मेळन पैसे भरतले आमी जाल्यार 2 महिने मुदत वाडोवन दिया म्हणले तरी ते आयकले ना. परत येऊ लागले. अखेर या महिलान कारवारचे समाजसेवक रघु नाईक हांकां आपली व्यथा मांडली. मानवीय दृष्टीन आणि सरकारान दिल्ल्या लॉकडाऊन
संदर्भाच्या आदेशानुसार सार्वजनिकांक खिंच्या बाबतीत घराचे भाडे उरू बँक कर्ज उरू अशा बाबतीत 2-3 महिन्याची मुदत दिवू जाय ही गोष्ट राघू नाईक हेमी त्या संघ संस्थेच्या कर्ज वसुली करविल्या अधिकाऱ्याक पटवून दिली आणि मानवीती दृष्टीन 2-3 महिने मुदत द्या म्हणून विनंती केली. संकट काळात तुम्ही कर्ज देऊन या महिला खूप आधार दिला त्याचबद्दल आभारी. तुम्ही गेले पैशान पैसे पावतले म्हणून सांगतले ते अधिकारी मानले आणि मुदत देऊन गेले. त्याचबद्दल या फायनान्साच्या कर्जान हप्ते भरू जायन जावन त्रासात आशिल्ल्या सगळे महिलांक राघू नाईक हेमगेले आभार मानले अशें कळयलां. की जालें की म्हणल्यार सगळे पाप भायला लोक म्हणल्यार लेडीज लोक म्हाका फोन करता आशिल्ले कडवाडचे सिरवाडचे मक्केरीचे माजाळी मुडगेरीचे खूब पाटी फोन केले. सुमार एक 4-5 दिवसाच्यान म्हाका डेली फोन करता आसा. कित्याक की म्हणल्यार फायनान्स आसा पळय कारवारचे फायनान्स म्हळ्यार L&T स्पंदना ग्रामीण अभिवृद्धी आनी SKS BSS असले ओटूच फायनान्स कारवारा भितर आसात. सुमार वर्साच्यान आसा काय ते 10-12 वर्साच्यान आसात. खरें कितें तेमी लोन दितात बायलांक की एक आधार कार्डाचेर दितात. तेमी एक आधार कार्ड पळोवन ते एक लेडिसाक खाली लेडिसाक दितात जेन्ट्साक दिनात. तेमी एक लेडिसाक कितें एक तेमगेले आधार कार्ड आनी 2 फोटो घेवन तेमकां लोन दितात. एक 50,000 पर्यंत दितात. 50,000 दिल्यार तेमी एक म्हयन्याक एक 800 रुपया आठवड्याक 800 ने 900 रुपया भरचे हे एक दितात तेमकां. आनी ताका 19% ताका हे आसा कितें व्याज आसा बड्डी घेवन दितात तेमी. खरें तेमी दिते आसात पयशे. आजकाल पाप आमगेले कारवारचे आमगेले ग्रामीणाचे सगळो लोक सिद्धर हिंगा मल्लापूर जावं कडवाडचे जावं हिंगा वाजंत्री वाड्यार जावं ननगे ते सगळो दिते आसात पयशे भरते आसात. तरी आतां कितें सांगता तेमी आमगेले उद्योग गेला सगळे. आतां आमगेले हजबंड कितें कितें उद्योग करता आशिल्ले पळय बारीक बारीक कितें कितें उद्योग करता आशिल्ले पळय ते गेला. आतां लॉकडावन जाल्लें आसा. 3 म्हयने लॉकडावना टायमार आमी कशे भरतले. आमी बी घराक कोणाला घरा कामां वयता आशिल्ले बारीक बारीक कसले काम करता आशिल्ले ते बी ना. आतां कोणी कामां बी घेना आमकां कित्याक म्हळ्यार कोरोनाचे टायम हे कोणी कामां बी घेना. तेमकां सांगल्यार बी तेमी आयकेन जाल्ले. तेन्ना तेमी म्हाका फोन केले नंतर हांव तेमकां रिक्वेस्ट केलो खंयचे फायनान्स हे सगळे फायनान्स लोकांक रिक्वेस्ट केलो आनी सगळ्याक काल फोन केला. सगळे फायनान्साक हांव फोन केलो. सगळे L&T आतां कितें नांव सांगिल्लें आसपा सगळ्याक फोन केलो. तेमी एग्री जाले. आनीक फायनान्स आज कितें ननगदा तेले तेमकां बी सांगला हांव रिक्वेस्ट केलो. हांव गेल्लो स्पॉटार ते ननगदा वाजंत्री वाड्यार हांव स्पॉटार गेलो. तांचे बायल पोरान म्हाका बायलांनी सगळे म्हाका फोन करून आपयले सकाळी आयलात तेमी म्हण. हांव तेमकां कितें सांगलो तुमी सकाळी 7 घंट्यार 6:30 घंट्यार तुमी सकाळी येवन ते घरा कडेन बसतात. तुमी वाड फुल फीन येतात. आनी हिंगा कोरोना आमगेले तेमी सांगतात बायलां आमगेले घरा ल्हान पोरां आसात दादले लोक आसात बायलां आसात तेमकां आमी कोरोना लायताले सकाळी येतात. सांगला बी आयकनात उठ म्हळ्यार बी उठनात. असले खूब त्रास दिते आसात म्हणून सांगता आशिल्ले. मागीर आज वचून हांव तेमकां रिक्वेस्ट केलो तुमी पळय बाबा 2 म्हयने रावा इतले म्हयने रावले न्ही 1 म्हयने राव जून आनी जुलय पर्यंत रावा ऑगस्टाक भरता म्हणला भरना म्हणून सांगना न्ही तुमी भरतात म्हणून सांगतात न्ही पाप भरतात. तेमकां तुमकां एक मानवी दृश्टीच्यान तेमकां एक हे करा कितें एक 2 म्हयने थांबा म्हणून सांगिल्ल्याक तेमी सांगलें हां आपूण आमी रावतात 2 म्हयने. हांव तेमकां बरें करून सांगलो कित्याक की म्हळ्यार तें भरना म्हणून सांगना पळय भरता म्हणून सांगू लागलात. तस्मात तुमी एक रिक्वेस्ट करता आसा तुमी ऑगस्टाक भरता काय तुमी ऑगस्टाक जाला तुमी हे करून तेमगेले पयशे घेवन वचा म्हणून सांगलें की खुशी जावन तेमी गेलात आज. आनी सगळे म्हाका हेंचे बायलां लोकोटो थँक्स म्हणलें. हांव कित्याक की म्हणल्यार पाप आजकाल परिस्थिती गंभीर जाल्ली आसा. म्हाका लेत कितली परिस्थिती हांव इतले घडल्यार बी म्हाका बी परिस्थिती तशेंच जालें कित्याक लॉकडावना टायमाचेर आनी पाप हेमगेल परिस्थिती कितें जातालें तस्मात हांव हेजे मुखार गेल्लो. आज देवाल करपा आमकां सगळें फळ मेळ्ळें आसा. 2 म्हयने रावता म्हणलां तस्मात हांव हे सगळे फायनान्स लोकांक ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಆಸಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ರಾಘು ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ರಾಘು ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಂಡೇ ತನಕ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ರಾಘು ನಾಯ್ಕ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ರಾಘು ನಾಯ್ಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದ ಸರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಮಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಜಂತ್ರಿ ವಾಡದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಪಾಪ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಆಗಲಿ ಸಿದ್ದರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆರವಾಡಿ ಕಡವಾಡ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಾಸನೋಟಿ ಆಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪಾಪ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SKS ಆಗಲಿ, L&T ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लॉकडाऊनच्या नियमात थोडासा बदल. जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लॉकडाऊन या महिन्याच्या 14 तारखेपर्यंत विस्तार केले. या लॉकडाऊनाच्या नियमात थोडे बदल केलात. पावस सुरू जावचे दिवस लागी पाविल्यान छत्री, रेनकोट आणि इतर वस्तू खरेदीसाठी व्यापाऱ्याक अनुमती दिला. पहिलीच्या सारखे सोमवार ते ब्रेस्तारपर्यंत 4 दिवस सकाळी 8 ते दनपारा 12 पर्यंत जीवनावश्यक वस्तू, दूध, तरकारी आणि इतर वस्तू खरेदीक मान्यता असा. शुक्रवार, शनिवार आणि आयतार 3 दिवस संपूर्ण बंद उरतले. कसल्याच कामां अवकाश ना. कंटोनमेंट झोन व्याप्तीत मात्र पहिलेचेच नियम निर्बंध लागू उरतले असे जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन यांनी आदेश केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पेट्रोलाचे दर सेंचुरी पार झाली. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पेट्रोलाचे दर 100 रुपयाची सेंचुरी पार केली. काल शिरसी तालुक्यात पेट्रोल दर 100 रुपयांनी पार केली. आज कारवारात सामान्य पेट्रोल लिटराक 100 रुपये 14 पैसे तर डिझेल दर 92 रुपये 88 पैसे. तर आज शिरसीत पेट्रोल दर 100 रुपये 58 पैसे तर डिझेल दर 92 रुपये 23 पैसे झाली. कोरोना लॉकडाऊनच्या या संकट काळात या पेट्रोल डिझेल दरान सार्वजनिकांक खूप मोठा आर्थिक फटका बसला. लॉकडाऊनचा परिणाम या अगत्य वस्तूच्या दरवाढीच्या परिणामाबरोबर पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीन गरिबाक ऊन उदकाचो घोट झाला. ना गिळूक जायना ना भायर उडोवंक जायना अशी खबर जाला म्हण सार्वजनिकांन सरकारा विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केला. मासळी धरूंक गेल्लो युवक बुडून मरण. मुंडगोड. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुक्यात मळगी नागिनकेरेत तळ्यात मासळी धरूंक गेल्लो 28 वर्साचो युवकाक बुडून मरण येयलें. मृत व्यक्ती उमेश भोवी वड्डर अशें कळयलां. घटनास्थळार वचून मृतदेह तळ्यांतल्यान भायर काडलो. मुंडगोड पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल जाला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 366 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. गेले 2 महिन्याच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जी कोरोना महामारी सुरू आशिल्ली ती आता दिवसेंदिवस कमी जाऊ लागला. एप्रिल महिन्यात कोरोना पॉझिटिव्हिटी प्रमाण 46% आशिल्लें. म्हटल्यार 100 कोरोना टेस्ट केल्यान 46 ते 50 कोरोना पॉझिटिव्ह मेळटाले. गेल्या एप्रिल महिन्याच्यान कोरोना पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 46% आशिल्लें. म्हटल्यार 100 कोरोना टेस्ट केल्यान 46 ते 50 कोरोना पॉझिटिव्ह मेळटाले आणि मरणाची संख्या बी वाडती आशिल्ली. जाल्यार आता कोरोना पॉझिटिव्हिटी प्रमाण 15% जाल्लें आसा आणि मरणाची संख्या सगळ्यात कमी म्हटल्यार आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात फक्त 2 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. तरी बी हाचे प्रमाण आनी बी कमी जावन उत्तर कन्नड जिल्हा कोरोना मुक्त जावूं जाय. जो वेळपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्हा कोरोना मुक्त जायना तो वेळपर्यंत प्रत्येक मनशान कोरोना नियमाचें पालन करूं जाय अशें जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हांणी सांगलें. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 366 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. कारवार 35, अंकोला 1, कुमटा 105, होन्नावर 39, भटकळ 21, शिरसी 56, सिद्धापूर 34, येल्लापूर 15, मुणगोड 30, हळयाळ 14 आणि जोयडा 16 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 759 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 29, अंकोला 21, कुमटा 131, होन्नावर 49, भटकळ 45, शिरसी 158, सिद्धापूर 123, येल्लापूर 51, मुणगोड 39, हळयाळ 77 आणि जोयडा 36 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 48,043 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 43,792 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 3,599 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 437 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 3,162 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज फक्त 2 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा. शिरसी 1 आणि सिद्धापूर 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 652 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा. इतल्यान
आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.